नमस्कार. डेट विथ कॅन्डिडेट कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमी आसा पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आमच्या आयचे कॅन्डिडेट आसा विकास प्रभुदेसाय काँग्रेसीचे. सर, आमच्या कार्यावळीन तुमकां येवकार. तुमचे कॅम्पेनिंग सुरू जाल्लें आसा. लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा? रिस्पॉन्स एकदम बरो आसा आणि प्रत्येकाच्या दारादारांनी वता आणि एक 2-2 मिनटां आमकां ते घरा हाडून बसयतात आणि दे वॉन्ट सम चेंज, अ ड्रास्टीक चेंज इन दीस सिस्टम आणि आय एम कॉन्फिडंट की वी वील सेल थ्रू दीस करंट इलेक्शन्स. आमी फाटलीं 10 वर्सां पळयत जाल्यार काँग्रेसीन हांगा कॅन्डिडेट घालूं ना. सो सडनली 10 वर्सांनी कित्या खातीरशें दिसता? 10 वर्सां कॅन्डिडेट घालून आसुनूय वी हॅड अ प्रिपल अलायन्स विथ मिस्टर खंवटे आणि ह्या वर्सा सुद्धा रोहन वॉज सपोज टू जॉईन काँग्रेस आणि त्यांनी आपली टीम बी धाडलेली अर्दी. सो तातूर टीम ती आयली आणि ब्लॉक कमिटी आमची घेऊन गेली आणि ही थॉट दॅट ग्राउंड इज क्लियर अँड नो अपोजिशन दिस टायम अँड ही विल विन ॲज अ इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट ऑर अदरवाईज. And then he suddenly jumped into BJP for whatever reasons best he knows. But then Congress has its own traditional votes आणि काँग्रेसचे कार्यकर्ते असतात आणि त्याच्या खातीर काँग्रेसीन कॅन्डिडेट आमकां उमेदवारी दिल्या आणि वी आर फायटींग टू टूथ अँड नेल. तुम्ही म्हणटा की तुम्ही 2 लास्ट टर्म रोहन खंवटेक तुमच्या मेंबरांनी सपोर्ट केले. सो खंय तरी म्हाका दिसता ओवर अ पिरियड ऑफ टायम बॉन्डिंग जाता. ती बॉन्डिंग जावन तुमची मतां फुटू शकता काय कितें? ना तशें म्हणू शकना तुम्ही, कारण गिरीश चोडणकर जे आमचे प्रेसिडेंट आहात ते जेन्ना एमपीक राविल्ले तेन्ना 7,500 वोट तांकां पडिल्लो. तो तसोच जर बीजेपीचे पेनिट्रेट जाले किंवा रोहन खंवटे पेनिट्रेट जालो जाल्यार ती 7,500 मतां गिरीश बाबाक मेळची नासली. सो अकॉर्डिंग टू मी वी हॅव अ ग्रेट प्रेझन्स इन पोरोरीम अँड 7.5 न्ही तर 10,000च्या वयर काँग्रेसीक ह्या फावटी मतां पडटली अशी अपेक्षीत आसा. तुमच्या बरोबर मायकल लोबो हांगासर कॅम्पेनिंग करताले. सो तांचे इन्वॉल्वमेंट तुमच्या बरोबर वील हेल्प यू काय तुमकां ताजो नेगेटिव्ह इफेक्ट? ना मायकल लोबोक भरपूर प्रेझन्स आसा पोरोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि दॅट वील डेफिनेटली बूस्ट अँड हेल्प अस इन गेटिंग मॅक्झिमम वोट्स. आमी कंपेर करत जाल्यार पर्वरी म्हणजे विज्युअली इज क्वायट डेव्हलप्ड अशें म्हणू शकता आमी. खुबश्या बाबतींत जर आमी कंपेर करत जाल्यार सो तुमी पर्वरकारांक कितें प्रॉमीस करता? तुमकां जी डेव्हलपमेंट दिसता दॅट इज नॉट अ डेव्हलपमेंट. दिस इज लायक अ कॉन्क्रीट जंगल वीच इज पर्वरकार आर एन्जॉयींग नाव. आनी अकॉर्डिंग टू मी पर्वरी इज अ रेजिडेन्शियल एरिया अँड तिका कॉन्क्रिटायजन कितलें करप ऑर अर्बनायझेशन कितलें करप ताका एक रेशो आसा. दॅट रेशो रोहन खंवटेन खूब पयलींच पार केल्लो आसा. फॉर वॉट रिजन्स आय डू नॉट नो. ही इज इन टू रियल एस्टेट. परहॅप्स दॅट कुड बी दी रिजन दॅट दिस डेव्हलपमेंट हॅज हॅपन्ड. सी देर आर सो मेनी गार्डन्स आणि दोज गार्डन्स आर अनअटेंडेड. यू कॅन ऑलमोस्ट आय थिंक 6 गार्डन्स आसात ती तांकां अटेन्शनच दिवंक ना. एक नाना पार्क आसा ते केला ताणें आनी आर्ट पार्क केला. बट ज्यो ट्रेडिशनल गार्डन्स आहात वॉट आय अंडरस्टँड इज 2011 जो आमदार आशिल्लो तांणी जें कितें केल्लें ताका थंयच सोडला आणि ही हॅज गॉन इन अ डिफरंट डिरेक्शन. सो इफ यू गो टू हावसिंग बोर्ड डिफेन्स कॉलनी देर आर सो मेनी gardens which senior citizens want. So the senior citizens, where will they go? So my agenda and my plans are whatever the existing projects are there, we will consider it, we'll renovate it and we'll maintain it. So that will be my priorities there. तुमकां जर लोकांनी निवडून दिले जाल्यार एक प्लॅन ऑफ एक्शन आमचो आसता न्ही. तो तुमचो प्लॅन ऑफ एक्शन फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स प्रायोरिटी बेसिसाचेर कितें आसतलो? सी परत तुमकां सांगता, निवडून दिलें अशें तुमी म्हणू नाकात. काँग्रेस ह्या फावटी 101% पर्वरी येतली, निवडून येतली म्हणजे पर्वरकरांचेर म्हाजो विश्वास आसा. दुसरी गोश्ट, पर्वरकरांक जें कितें जाय तें 10 वर्सां जालेंच ना. आज एक भयभिताचो वातावरण आसा. गुंडागिरी वाडलेली आहा. ही गुंडागिरीची बॅकबोन मोडपाचें पयलें काम जातलें. कोणाकच ह्या सपोज आमदार हांव जातकच न्ही म्हाका कोण भिवचें ना अशी हांव खातीरदारी घेतलो. ह्या आमदाराक कोण भिवचें ना, दॅट इज फॉर शुअर. जो भंय आज आसा तो भंय विदीन 6 months वतलो. 6 म्हयने लागतले ताका, कित्याक दॅट भंय हॅज पेनिट्रेटेड सबकॉन्शियसली इन सो मेनी हावजीस. वॉट आर दी मेन इश्यूज
हांगासर जे लोकांक चड त्रास जाता? Major issue is electricity, वॉटर, रोड्स. तर रोड्स केल्या खरे, पण ती इलेक्शनाच्या तोंडार केल्या आणि मेन रस्ते केल्या. यू कॅन सी दिस रोड इज आय थिंक 10 वर्सांनी हातच लावंक ना कोणी. सो जे इंटरनल रोड्स आहात जांकां सिनियर सिटीजनांक त्रास जाता, दोज वील बी टेकन केअर ऑन प्रायोरिटी. आम्ही पळयलें की काँग्रेसीचे सगळे मेंबर्स दे वेंट टू अ टेम्पल, दे वेंट टू अ चर्च, तांणी प्रॉमीस केले, पण हे सगळें जावन सुद्दां मागीर तुमचे कडल्यान एफिडेवीट सायन करून घेतिल्ले आसा. सो कित्या खातीर? सी, लोकांचे एक परसेप्शन जाल्लें आहा की काँग्रेसचे जे आमदार निवडून येतात तेच फुटतात. बट तुम्ही जर बारीक पळयशात जाल्यार वी शूड नॉट थिंक दॅट वी लेफ्ट. जे काँग्रेसचे जे आमदार आहात ते भायर सरले. हू इज कल्प्रिट इज ज्या पार्टीन तांकां घेतले ती पार्टी इज कल्प्रिट. हाऊ काँग्रेस पार्टी कॅन बी कल्प्रिट? इट कॅनॉट हॅपन. इट इज ऑपोजीट सायड. सो लोकांचे परसेप्शन अशें आसा की तुमी कितें तरी गॅरंटी लोकांक दिवपा जाय, वाय वी शूड वोट काँग्रेस. तें प्रिकॉशन आणि लोकांक एक कॉन्फिडन्स येवपा खातीर एफिडेवीट आणि देवळान वचून ती शपथ बी घेतल्या, ती लोकां खातीर केल्या आणि लोकांचो विश्वास परत टू गेन कॉन्फिडन्स ऑफ पीपल. बट आय एम टेलिंग यू दीस करंट इलेक्शन्स, जे 37 कॅन्डिडेट्स आहात, these are all new candidates except 2-3. And this is a new Congress, new faces, clean faces. So I don't think we should much emphasize on defection. Defection will not happen because there is a strong undercurrent and a strong wave that Congress is forming government with 25 seats, and that's for sure. तुम्ही जेन्ना क्लीन कॅन्डिडेट म्हणटा, सो वॉट इज युअर हे फॉर क्लीन कॅन्डिडेट? My clean candidature is, my form was the simplest form, which was filled in 1-2 hours and which was scrutinized within 10 minutes. Because no criminal backgrounds, no FIR, no baggage of whatsoever nature, nothing is bad. You can cross-examine. So that is the clean character, and I will remain like that for next 5 years. That is the commitment I give for Purvarkas. तुम्ही मायकल लोबो तुमकां येवन हांगा सपोर्ट करता आणि ते क्लेम करता की बार्देज सगळे काँग्रेसचेच कॅन्डिडेट जिखतले म्हणून. हय. सो तुमकां कितें दिसता? न्ही, तुमकां सांगलें न्ही हांवें, काँग्रेसची इतली वेव आसा आतां, त्या वेवीन हे बार्देस वील बी काँग्रेसमय, अँड दॅट वील हॅपन. दॅट इज फॉर शुअर. मायकल सरांचो सपोर्ट आसाच, पण अदरवायज ऑल्सो देर इज अ स्ट्रॉंग अंडरकरंट अगेन्स्ट द BJP. हे कुशासीत राज्य जे 10 वर्सां हेंच्यांनी दिलां, आणि जे डिफेक्शनाचे जे आमी उलयता, रोहन खंवटे इज वन ऑफ द डिफेक्टर. सी, देर वॉज अ प्री-पोल अलायन्स वेर पोरवरकार, काँग्रेसचे जे ट्रेडिशनल लोक आहात त्यांच्यांनी वोट केलो रोहनाक, considering that he is a part of Congress. But the moment he jumped into, he is also jumping frog. You cannot say others are jumping frog and Rohan Khauti is innocent man. No, it's not possible. He is also a jumping frog. He betrayed Congress. He betrayed almost 9,000 voters of Congress which are present in Pororin. He betrayed us. So that's the reason he is also a defector. सध्या खूप गोंयांत नव्यो पार्ट्यो आयिल्ल्यो आसा, खूप जाण प्रत्येक जाण कितें ना कितें प्रॉमीस करता. ह्या सगळ्या हातूंत खंय तरी वोटर कन्फ्यूज जाला, जाल्यार तांकां कितें रिक्वेस्ट आसा तुमची? गोंयची जनता आहा न्ही, ती बरी एज्युकेटेड, वेल एज्युकेटेड आसा, आणि आमकां बिहार किंवा वेस्ट बंगाल किंवा UPचें गव्हर्मेंट आमकां गोंय हाडपाची इच्छा ना, आनी गोंयकार ते हाडचे ना. If you consider all these parties, the competition is between Congress and BJP. The principal opposition is Congress, and the fight is between Congress and BJP. हे बाकी सगळे आहा ते येवन वारें करून बेश्टे गेल्ले, पण वारें तांचो फूस चाललो आसा आतां. देर इज नथींग देर. अकॉर्डिंग टू मी, काँग्रेस वील फॉर्म द गव्हर्मेंट. पोरवोरीचे मेन इश्यूज कितें आसा? जेन्ना आतां तुमी लोकां कडेन वता तेन्ना लोक तुमकां कितें आपले प्रॉब्लम्स सांगता? मेन इश्यूज जे आसा, जेन्ना आतां गेली 22 दीस वी आर डुईंग डोर टू डोर कॅम्पेन, देर आर वेरियस इश्यूज. इश्यूज लायक सेफ्टी, सेक्युरिटी इज प्रायोरिटी ऑफ दी पोरवरकार्स. कित्याक देर इज नो सेफ्टी अशें तांचें म्हणणें आसा. देर इज नो सेफ्टी, भयभीत वातावरण आसा. सेकंड थिंग, being a residential area, we don't have a community health center. So I have proposed, I have consulted with the voters that we will give them a good daycare center with dialysis and a community health center with lot of other facilities like X-ray and all. So people need not to go to district hospital or GMC. दुसरो प्रश्न इज वॉटर प्रॉब्लम. वॉटर प्रॉब्लम इतलो आसा की आमचे रोहन खंवटे जे आहात ते फक्त मार्च एप्रील मेन एमटी बकेटां घेवन रस्त्यार बसतात, बाकीचे दीस इट्स लायक आय वॉश. सो माय कमिटमेंट टुवर्ड्स दी पोरवरकार दॅट वी वील गिव देम uninterrupted water and uninterrupted electricity.
दिस आर द मेजर थिंग. आनी सिवरेज जी आसा लायन ताका STP घालूंक ना अजून आनी ते कमिशनूय करूंक ना. सो लास्ट आय थिंक 6 years दॅट प्रोजेक्ट इज स्टील लायंग अँड दॅट निड्स टू बी कमिशन एज अर्लिएस्ट एज पॉसिबल. दुसरी गोष्ट तिने ग्राउंड जे आसात तिनाय पंचायतीचे ग्राउंड आसात एकच कमिशन जाला तो साल्वादोर दमनचो. बाकीचे दोनूय जे ग्राउंड आसात ताका ऑलमोस्ट 30 कोटी रुपया खर्च केला यांनी बट ते अजून त्यांनी कमिशन करूंक पावलो ना. So these are the priorities of Porvorim constituency which have been highlighted by the voters and we'll take it on priority. आमच्या बरोबर आशिल्ले विकास प्रभुदेसाय काँग्रेसीचे पोरवरीचे कॅन्डिडेट. तांणी सांगले की लोकांक जाय ते आपूण तांकां विचारून आनी तांच्या कन्सल्टेशनान तांच्या खातीर करतलो. आमी आनीकूय कांय कॅन्डिडेट्स घेवन तुमच्या मुखार येतली. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.